Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. कन्वर्जन्स ऑफ आमचे इन्शुरन्स स्कीमचे डिस्कशन आणि आमचे आणि कसे आम्ही काय गोष्टी फुडें व्हरू शकता आमचे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्कीम आमची स्कीम हेजे बद्दल चर्चा आशिल्ली आनी काय ना लागू जाता कोविड पेशंटा खातीर ते चर्चा आमची चालू आहा ते सगळे घालचे पडटा न्ही सगळे नवे आहा ते कशें आतां ऑलरेडी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान डिसिजन ऑलरेडी घेतलेले आसा काही चेंजीस करपाक ऑर्डर आतां येतली भायर जे रिवायज केल्या रेट्स. प्रायव्हेट हॉस्पिटलांचे 5 स्टार कोविड उपचार रेट चार्टाचो बोवाळ पडल्या उपरांत रिव्ह्यू जालो. मुख्यमंत्री चे कडेन आयले डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी डिसिजन घेतलेले आसा की ते रिवायज करपाची गरज आहा आनी त्याच जे पॅकेज पयलीं जे आमी पास केल्ले तेज्यान बाकीचे गोश्टी बी आमी इन्क्लूड केल्ले आसा प्रायव्हेट हॉस्पिटलचे त्यांनी ते इंटरव्हेन्शनिस्ट आनी बाकी सगळे मेडिसीन बी भायर दवरलेले आतां नवे ऑर्डर प्रमाणे ते सगळे तेजे भितर येतले ऑलरेडी जाले सीएमान फायल क्लियर केल्ली ते आतां होम आयसोलेशना खातीर आमी नवे प्रोटोकॉल आमी केल्ले आसा ते एकदां आयले की तेका मागीर आमी सीएमाचे हस्ते आमी ते रिलीज करून कोविड दुयेंतींचे वॉर्ड वाडोवन जीएमसी फूल आतां फुडले कितें ते मडगांवच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत प्लाझ्मा दानाकूय रिस्पॉन्स येवंक लागलो. 227 बेड्स आयजचे दिसा फुला अवेलेबल एक बी ना सध्या. उपाय काय ना उपाय आणि गोवा आणि साऊथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चालू जाला न्ही आता आणि साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 150 बेडातले आणि 200 बेड्स ऑर्डर केले म्हणजे 350 पर्यंत आम्ही व्हरतले गरज पडल्यार वी कॅन गो टू 566. त्याच बरोबर गोवा मेडिकल कॉलेजान 113चो वॉर्ड आयज सांजेच्यान कमिशन जातलो फॉर आयसोलेशन फॉर पेशंट्स त्याच बरोबर 115 चालू जातलो म्हणजे आणि एक 61 बेड आमकां गावंक शकता पण आणि हेजे फुडें आमी वचूं शकना गोवा मेडिकल कॉलेजान लोक येता दिता कितले पॅक्स म्हाका दिसता मस्ट बी क्लोज टू अबाउट 100. प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी कोविड ट्रिटमेंटा खातीरचे सुदारीत दर अशे जनरल वॉर्ड 10,000 रुपया, ट्विन शेअरिंग वॉर्ड 13,000 रुपया, प्रायव्हेट सिंगल रूम 16,000 रुपया, ICU आणि व्हेंटिलेटराची वेवस्था 24,000 रुपया. स्पेशल वखदां वेगळे इक्विपमेंट वापरप ऑपरेशन ICU सोडून वेगळो ऑक्सिजन आणि बाकीचे सेवांक वेगळे पयशे. मजगतीं गोंयांत कोरोनाचे आनीक 8 बळी आंकडो पावलो 368. 5 GMCत 2 ESI हॉस्पिटलांत आनी 1 चिखली हेल्थ सेंटरांत सोंपलो. 2 जाण एडमीट करताच अर्दे वरा भितर सोंपले. गोंयांत 29,000 परस मायज कोरोना दुयेंती जाले. एक्टीव केसीस 6,000 तेंकल्यो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.